आमचे तुयेचे पंच बाबूदाय मांद्रेकर जो एक्चुअली शिवसेनाचो मांद्रे मतदारसंघात बाय इलेक्शनात कॅन्डिडेट तांचो जवळ जाल्लो ऑफिसूय ताणें इनॉग्रेट केल्लें. आयज तो रितसर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करता. सो ह्या वेळार बाब उदय मांद्रेकर एक बरो आरटीआय एक्टिविस्ट, एक बरो बरोवपी ऑथर आणि एक सोशल वर्कर. त्याचे ह्या वेळार आमी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करता. शिवसेनाचो तो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्टाचो अध्यक्ष आशिल्लो. येस. तिकीट जर मागपाक जाय जाल्यार हांव 300 लोकांक घेवन येतलो. म्हाका फक्त पक्षाखातीर काम करपाक जाय. आमच्या पेक्षा आमचे सिनियर लिडर्स बाजू वचपाक इट्स ट्रायिंग फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स 4 फावटी तिकीट मागतलो. सो ते आमच्या खूप फुडें आसा आणि आमचे जे लेडर्स आसा, आमचे लिडर्स आसा, आमच्या भटारी समाजाचे ते कडक नेतृत्व आसा. बऱ्यापैकी तेंच्यांनी काम केलां, जायते सोशल एक्टिविटीज केल्या आणि ते रियल दावेदार आसात. सो आमचे फूल लोकांचो जेन्ना शिवसेना जॉईन केलेली खुबशे माझे फ्रेंड्स आहेत, माझे कॉन्टॅक्ट मतदारसंघात खुबशे आंदोलनां केल्ले. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आंदोलन तुका खबर आसतलें, बऱ्यापैकी फेमस केलें गोंयांत. ते म्हाजे आंदोलन आसलें. एकाच आंदोलनात माझे मुख्यमंत्री घरा बसले. त्याच्या उपरांत कुळ गोंयकारांचें आंदोलन, मराठी भाषेचें आंदोलन, जायते आंदोलन, जेटीचें आंदोलन, खुबशे आंदोलनां आमी केलीं. खरें सांगपाचें म्हटल्यार सोपतीक जेन्ना काँग्रेस पार्टी तिकीट दिली तो खंयच्याच आंदोलनान नको, तो आपल्या खंयच्या तरी हेचेर तिणें तिकीट घेतली आनी आमकां तिणें विश्वासूय नासलो. तो जाण परत कशें जाण जायना. आमकां आमच्या पक्षाची उमेद परत क्रेडीट मेळोवपाक जाय. ताका लागून आमी कडी मेहनत करून परत सीट मांद्रे मतदारसंघात काबीज करतले.